पाळये संदर्भात कितें प्रॉब्लेम्स ह्या पिरायेन कॉमनली दिसून येतात? ॲक्च्युली आम्ही सारखे पळोवपाक गेलं तर हे पाळी आता स्टार्ट जाली म्हणजे मोस्ट प्रॉब्ली इरेग्युलर पिरियड जावपाक म्हणजे पाळी सारखे महिने येवपाचे तशें ना. 1 म्हयन्यानी येता, 1.5 म्हयन्यानी येता, 2 म्हयन्यानी येता, तशें जाता. कोणाक 6 म्हयने पाळी जायना. पाळी जाताना मातशें दुखता. ही सगळे कॉम्प्लिकेशन मातशे जास्त असता हे टायमार. कित्याक असता? कित्याक आमची आत्ता पाळी जावपाक स्टार्ट जाला. दिस इज लायक आमी न्यू वर्क स्टार्ट केला. आम्ही स्टार्ट करता डायरेक्टली बॉस आणि सगळे क्लर्क आणि ऑफिसर सगळे सिंक्रोनायझेशन जाता ना. तसेच पाळी स्टार्ट झाली तर तुमचे ब्रेन, ओवरी, हॉर्मोन्स, युट्रस ते सगळे सिंक्रोनाइज जायना. आता सिंक्रोनाइज जावपाक तांकां टायम लागता. बरोबर. म्हणून ते रेग्युलर जावपाक मातशे टायम लागता. म्हणून आमी सांगता पयलींची पाळी स्टार्ट जाली पहिली 2 वर्सां तुका मातशे इरेग्युलर पाळी जाऊ शकता. 2 वर्सां तुका इरेग्युलर पाळी जाता इट्स ओके. बट स्टील इट्स ओके म्हणजे कितें तुका इतले प्रॉब्लेम जाता की तुका त्रास जावपाक लागला की यू आर हॅव्हिंग एनी कन्सर्न कन्सल्ट द डॉक्टर. बरोबर. बट एज अ डॉक्टर हांव डायरेक्टली तुका ट्रिटमेंट स्टार्ट करचे ना. आय विल इवॅल्युएट एंड ही पॅथॉलॉजी ना, डिजीज ना आणि फक्त फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लेम आसा देन आय विल नॉट ट्रीट यू. ओके. सो फॉर सारखे जावपाक पाळी सारखे जावपाक 2 वर्सां लागता. कोणाक कमी कोणाक जास्त.